नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या येवकार हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. श्रीपाद नायकाकूच मेळटली लोकसभेची तिकेट, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें स्पश्टीकरण. तिकेट मेळ्ळी जाल्यार लढयतलो लोकसभेची वेंचणूक, सांगता खासदार श्रीपाद नायक. गोयचो मुखेलमंत्रीच म्हणपाक लागला येरादारीचे नेम करची खर कारवाय. काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डेची मागणी. दर्यावेळेवयली दलाली सोंपोवपा खातीर पर्यटन कायद्यान करतले बदल, सांगता पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे. वास्कोतल्या एका हातगाड्याक वीज कनेक्शन दिल्ले खातीर वीज खात्याचेर लोकांनी उक्तायली तिडक. अभियंत्याचेर करची कारवाय, लोकांची मागणी. आनी आयच्या दिसा भारतांत केल्ली दुसरी अणु चाचणी, धाडसी पावलाक लागून देशाच्या उदरगतीक मेळ्ळो बूस्ट. आणि आता खबरो विस्तारांत. उत्तर गोंयच्या लोकसभा वेंचणुकेचो उमेदवार श्रीपाद नायकूच आसतलो म्हणून मुखेलमंत्र्यान सांखळे जाल्ल्या सभेत संकेत दिले. लोकसभा वेंचणुकेत भावूक मतां दिवन निवडून हाडचे असोय उलो, जाहीर उलो मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार मारलो. सांखळे पालिकेंत मेळिल्ले जैत मनोवचे खातीर भाजपान सांखळे पालिका वाठारांत व्हड मिरवणूक काडिल्ली. रवींद्र भवनांत मिरवणुकेचो समारोप जालो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हे उलोवप केले. कारण हे सरकार अंत्योदय तत्वाचेर चलता, हे सरकार लोकां खातीर चलता. आमी सबका साथ सबका विश्वास ह्या पद्दतीत सगळ्यांक बरोबर घेवन, खंयच्या जाती धर्मांक न्ही, आता ती मुद्दामून सांगता. रियाज आमच्या बरोबर आयलो, आमी सगळ्यांक घेवन फुडें वता. आमकां खंयसर हांगासर प्रत्येक फावटी पळयता त्या फावटी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो भेदभाव केलो वता. माननीय मोदीजीच्या सरकारात, आमच्या सरकारात, गोंय भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केन्नाच कोणाचेर म्हणजे अविश्वास दाखोवंक ना, केन्नाच कोणाचेर भेदभाव करूंक ना. आमी सगळ्यांचो विकास करपाचो प्रयत्न केला, सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचो विकास केल्लो आसा. म्हणून तर आमी सगळ्यांनी जर एक संद रावले आसत जाल्यार आता त्या 2024च्या निवडणुकेक परत एकदा आमकां भारतीय जनता पार्टीक भाऊ हांगासल्यान निवडून हाडपा खातीर आमकां तुमच्या सगळ्यांची ताकद जाय पडटली, तुमकां सगळ्यांचो साथ जाय पडटलो. दितले काय ना? दितले काय ना? तशें आसात जाल्यार दोनूय हात वयर करात. माननीय मोदीजीचे सरकार 2024 येवंक जाय काय नाका? 2024 भाऊ खासदार करूंक जाय काय नाका? तशें जर आसात जाल्यार माझ्या बरोबर एकदाच दोनूय हात वयर करून, दोनूय मुठी घट्ट करून भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. माननीय मोदी जी तुम आगे बढ़ो, मोदी जी तुम आगे बढ़ो. जय हिंद, जय भारत. लोकसभेची तिकेट दिवपाचो निर्णय पार्लिमेंटरी बोर्ड समिती थारायता. भारतीय जनता पार्टीक जे प्रमाण प्रतिसाद मेळटा तो पळोवन आपल्याक तिकेट मेळची अशें कोणाकूय दिसतलें. पूण सिटींग आशिल्ल्याचो निश्चितपणे विचार जावपाक जाय अशें खासदार तशेंच पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक सांगता. पूण आपल्याक तिकेट मेळ्ळी जाल्यार आपूण निश्चितूच वेंचणूक लडयतलो अशें ताचें म्हणणें आसा. स्वताच करतात. तिकीट इलेक्शन 2024 मार्च एप्रिलाक जातलें आनी तिकीट जी ठरता ती करता 3 महिने पयलीं ती पार्लमेंटरी बोर्डाची कमिटी आसता. ही कमिटी सगळें ठरयता. आतां सगळ्यांक कितें जाता की भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट बरो मेळटा आनी त्यामुळे प्रत्येकाचें आपुणूच हें आसचो अशें दिसता आसता कदाचित. आनी तें साहजिकच आसा, कोणाकय दिसप साहजिकच आसा. पण ताका कारण आसचोय न्ही. पूण सिटींग आसा तांचो पयलीं निश्चितपणे विचार जावंक जाय. आनी थंय थंय कितें कमी आशिल्ल्या गोश्टी वेगळी आशिल्ली. आनी आमच्या पार्टीन तशी ना, आमी केन्ना तिकीट मागना. पार्टी सांगता तूं राव आनी थंय सगळें बरें चलता. आनी ही जी नवी प्रथा खंयच्यान येयल्या म्हाकाय खबर ना. लक्षात आयलें. आनी तिकीट मेळटली ना मेळटली किंवा तिकीट म्हाका मेळपा खातीर हो ती एजंटी कितें म्हणटात आमी कोण तरी सांगिल्लें ताका हे कोणाचो अधिकार, म्हाका सुद्दां अधिकार ना. म्हाका तिकीट दिया म्हणून सांगपाचें पार्लमेंटरी बोर्ड ठरयता. ते आनी एक 6 म्हयन्यांनी निश्चितपणे कळटलें. आतां जें कितें चल्लां ही सगळी भुरगेपणां चल्ल्यान
आणि त्यामुळे त्याचे लक्ष दिवपाचे वगैरे करत. तुम्ही रेडी आहे? डेफिनेटली लोकांच्या आशिर्वादान सगळे तरेची तयारी आमची आसा. गेल्या 5 फावटी म्हणजे जो मतदारसंघ एकदा निवडून येनाशिल्लो तो मतदारसंघ आमी कल्टिवेट केल्लो आसा. लोकांचे आशिर्वाद तातूंत आसात. लोक प्रत्येक इलेक्शनाक वाट पळयतात आनी मोठ्या मार्जिनान म्हाका प्रत्येक वेळार निवडून दिता हें सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. आनी म्हणून हो खंय तरी हें करपाचो प्रश्नूच येना. आमची परंपरा आनी प्रथा अशी आसा. पार्टीन सांगलें जाल्यार फाल्यां न्ही आमी आतांच सोडपाक तयार आसा. ही आमची पद्दत. चॅरमॅन हे कंपिटिशन ना कांय ना. आनी म्हणून ह्यो अश्यो ज्यो गोश्टी आहा त्यो एक इमॅच्युरिटी हें दिसता. जे कोण म्हणटात पळय ते इमॅच्युरिटी. तांकां कसलोच आधार ना. तांकां खंय तरी आपूण सगळें आसता अशें दिसता किंवा ते सगळें कसलें राजकारण आहे आमकां कळना. गोंयचो मुख्यमंत्री येरादारीचो नेम मोडटा असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डेन केला. हांव गाडी म्हजे वाटेन चलयतालो. म्हाज्या गाडयेचेर मुखेलमंत्र्याच्या फाटल्यान आसपी पुलिसांनी दांडो कित्याक मारलो असो प्रश्न संजय बर्डेन मुखेलमंत्र्याक विचारला. जे लोक येरादारीचे नेम पाळना तांकां तालाव दितात पूण स्वता हो मुखेलमंत्रीच येरादारीचे नेम मोडून वता हाचेर खर कारवाय जावपाक जाय अशी तिडक संजय बर्डेन उक्तायल्या. गोंयचो सीएम गोंयचे जनतेक अशें दाखोवन दाखयता तो ट्रॅफिक रूल जे आसा न्हू गोंयचो सीएम मोडटा. म्हणजे तुका गोंयचे सीएम हो गोंयचो हेड आनी पोलिसांचो तो बापूय आनी गोंयचो सीएम तेजे पोलीस पायलटांक जर तेजी देख दाखोवंक शकना तर गोंयचे सीएम हो गोंयच्या जनतेक हो कसली देख दाखयतलो. रस्त्याचेर तूं पोलीस उबे करता ट्रॅफिक पोलीस उबे करता कोणीन जर हेल्मेट घालूंक ना ताबडतोब तुमच्या हजारांनी पोलीस रस्त्यार रावता तांकां तुमी तालाव दितात. हय मरे दितात मरे कित्याक लागून तालाव दितात. तुमी लोक कायदे मोडटा म्हणून तुमी दितात. आयज गोंयच्या सीएमान कायदो मोडलेलो आसा. पयलीं ताका तालाव दिवपाचो कित्याक लागून त्यांनी ती लायन जी स्ट्रेट जी आहा न्हू ती मोडलेली आसा आनी म्हाजे गाडयेच्या आरशाचेर त्यांनी तेजे पोलीस पायलटान दांडो मारलेलो आसा. हांव तुमकां व्हिडिओ दाखयता. कारण कितें आमी तुमकां निवडून दिवपाचें आमचें प्रोटेक्शन करपाक जाय. तुमी कर्नाटकान तुमी थंय वयतात हांगा गोंयच्या लोकांची कामां सोडून तुमी कर्नाटकान तुमी आमचे गोंयचे सीएम म्हणून थंय गेला. तुमी लोकांचो टायम वेस्ट केला आनी तुका हांगा लग्नाक तूं गेला स्वताची गाडी घेवन वचोंक ना. तू गव्हर्मेंटाची गाडी घेवन गेलेलो आसा स्वताची गाडी घेवन वचोंक ना. तुमकां लग्न कार्याक वचपाक जाय मरे थंय टायम जर तुमी दिता आनी गोंयच्या लोकांक जर तुमकां टायम दिवपाक मेळोंक ना न्हू तुका बेगीन वचोंक जाय. लोकांच्या गाडयेचेर तुमी दाणे मारतात का म्हणटा हांव. गोंयच्या जनतेन आनी गोंयच्या सीएमान जो लायन जी मोडलेली आहा ताका पयलीं गोंयच्या पोलिसाक ताका पयलीं तालाव दिवपाक जाय. कारण हो रुली मोडटा आनी लोकांक तूं व्हडली शाणपणां सांगू नाका. हांव संजय बर्डे गोंयच्या सीएमाक प्रश्न करता तूं कायदो कसो मोडलो आनी म्हाजे गाडयेचेर तुज्या पोलिसांनी दांडो कित्याक लागून मारलो म्हाका कळपाक. म्हाज्या ट्रॅकाच्या भितर हांव आसा. हो गोंयच्या जनतेक गोंयच्या सीएम ही बीजेपीची दादागिरी जाल्लेली आसा. आमी हेज्या फाल्यां सकाळीं येतले म्हाज्या घरांसून तुमी म्हाका भायर सर आपणा घर म्हाजें घर तुमकां जाय म्हूण सांगतले. म्हाज्या घरांसून तुमी म्हाका भायर काडटले. ही तुमची दादागिरी आमी खंय युपीन आसा रे. आमी हांव भियेना गोंयच्या सीएमाक हांव सांगता स्पश्ट कितें सांगता तूं कायद्यान वाग. तुका कायद्यान लोकांनी निवडून दिला मरे गोंयच्या जनतेचें काम करपाक. लोकांच्या गाडयेचेर लोकांच्या घरांचेर बुलडोजरपाक तुमकां गोंयच्या लोकांनी हे काय करूंक ना. गोंयच्या पर्यटनाक पोखरपाक लागिल्लो दलालांचो प्रश्न पर्यटन कायद्यान दुरुस्ती केल्या उपरांत सोंपतलो अशें विधान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन केलां. पर्यटनांतले हे दलाल फकत कालांगुटेनूच न्हय जाल्यार पुराय गोंयांत आसा आनी ह्यान फुडें अशा दलालांचेर कारवाय करपा खातीर पुलिसांक चड हक्क पर्यटन कायद्यात दुरुस्ती केल्या उपरांत मेळटले अशें मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा. We will ensure that a proper plan is there for the forthcoming season for North and South Goa in terms of the type of police, numbers of police and कितें जाय तें. And as far as touts is concerned, I think SP Nidhin Walson right now, along with my director, is moving on the same lines to ensure that the illegal touts are caught. तुमच्या नजरेन समज आयले जाल्यार सुद्दां म्हाका सांगात. We will ensure that action is taken. म्हाका तें विचारलें ताका आमी पयर 50,000 फायन लायली. 50,000 फायन जातकीर आमकां आयली 50,000 कित्याक फायन घालता ताका. तो इलिगल आसा तुमकां परत ते सांगता. वी हॅव ऑलरेडी प्रोमोल्गेटेड द नेसेसरी ऑर्डर्स. ऑल वी नीड टू डू इज एन्श्योर दॅट एक्शन इज टेकन. थोड्यो दुरुस्ती जाय इन द एक्ट. When the tourism act which will come in the forthcoming assembly session will have all these teeth to also ensure that further action is taken and police are getting more provisions to act under the CRPC or IPC of the. So these touts are only in the Kalangut. These touts are only in the Kalangut. Touts are throughout Goa. Touts are everywhere. And Kalangut being a more tourism belt, touts are found there. पणजे आसात, पणजेच्या कजिनो कडेन आसात, मिरामारूय मेळटले, सावथाकूय मेळटले. बट मोर प्रॉमिनंटली थंय दिसता की थंय सगळे लोकल टुरिस्ट थंय आशिल्ल्यान सो वेरेवर द टुरिजम इज मोर दीस टायप ऑफ थिंग्स आर समटायम्स ऑन द रायज वीच वी नीड टू हँडल.
जर तुम्ही वीज खात्याक लाच दिली जाल्यार वीज खातें तुमकां नगरपालिका, भलायकी खातें तशेंच जमीन मालकाच्या हरकत ना दाखल्या बगरूच विजेचें कनेक्शन दिवपाक शकता. हे वीज खात्यान सिद्ध केलां अशें म्हणीत परशुराम सोनुर्लेकरान तिडक उक्तायली. वास्कोच्या विद्युत भवनात एका हातगाड्याक विजेचें कनेक्शन दिलां. ज्या अभियंत्यांनी हरकत ना दाखल्या बगर हे विजेचें कनेक्शन दिलां तांचेर बेगोबेग कारवाय करची आनी तांकां निलंबीत करचो अशी मागणी सोनुर्लेकरान केला. वास्को विद्युत भवना भायर आहात आनी हेंचो एक मोठो पराक्रम आहा जो वर्ल्डान खंयच जावंक ना. असलो पराक्रम, आतां पराक्रम म्हणटा तो कसलो पराक्रम केला तेंच्यांनी एक जो हात गाडो आहा ताका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिला. एक इमॅजिन करा तुम्ही, एक मुवींग हँडगार्ड जो आसता ताका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मेळटा. त्याच्या ट्रेड लायसनाचेर मेन्शन केल्लो आहा तो मुवींग हँडगार्ड म्हणून. आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान इतलो अनाडी एक एई आहा, जेई आहा, तांकां कांयच खबर ना की MHCचो फूल फॉर्म कितें, SHCचो फूल फॉर्म कितें. MHC म्हटल्यार मुवींग हँडगार्ड, ताका हेंच्यांनी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिल्ली आहा. आतां कितलेशे लोक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शना खातीर विद्युत भवनां येतात, ते तांकां म्युनिसिपालिटीन वचून NOC हाड म्हणटात, हेल्थासून NOC हाड, पंचायतीच्यान NOC हाड, कितलेशे डॉक्युमेंट मागतात. पूण हे पर्टिक्युलर जो MHC आहा ताका हेंच्यांनी कसलेच डॉक्युमेंट घेवंक ना. ही जर फायल पळयत जाल्यार फक्त एक एप्लिकेशन आसा, एक प्लॅन आसा आनी हे तो खंय रावता ते पात्रांवाचो इलेक्ट्रिसिटीचें बील आसा. हेतूर खंयच NOC म्हणटा ती ना, पंचायतीची ना, म्युनिसिपालिटी लागता म्युनिसिपालिटीची ना. प्लस ती जागा जी आहा जिंगासर तो मुवींग हँडगार्ड जो आतां सद्या आहा ती जागा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची, जाल्यार रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची NOC ना. आतां जेन्ना आमी 6 म्हयन्या पयलीं जेन्ना हेची कंप्लेंट फायल केल्ली तेन्ना आमकां सुप्रिटेंडंटाचो रिप्लाय येता की एवरीथींग इज इंटॅक्ट म्हणून. हेच इंटॅक्ट जेन्ना हांगासर कोणाचीच NOC नासतना तुमी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिता म्हटल्यार आमकां खंय तरी दिसता तो जो जेई आसा तेणी खंय तरी कसले तरी लेन देन करून ते हेका वेंडराक कनेक्शन दिलें आसतलें. आनी आमी ऑलरेडी विजिलन्साक हेच्या बद्दल कंप्लेंट केल्ली आहा आनी आमी मागतात की ते जेईक तुरंत सस्पेंड करपाचो. आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार मुत्सद्देगिरी आनी धोरणीपणाचें बरें उदाहरण म्हटल्यार भारतांत पोखरणांत केल्ली अणु चांचणी. संवसारांतल्या सगळ्याच देशांक काळखान दवरून भारतांत 11 मे म्हटल्यार आयच्याच दिसा 1998 सालांत पोखरणांत अणु चांचणी केल्ली. तेन्नाचे प्रधानमंत्री सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या फुडारपणा खाला भारतांत उबारिल्ल्या धाडसी पावलाक लागून देशाच्या उदरगतीक बूस्ट मेळिल्लो. 11 मई 1998 शाम को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था, उनकी बातों ने पूरे देश को गौरव, पराक्रम और खुशी के पल से भर दिया. विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय में एक नए आत्मविश्वास उजागर हुआ. 11 मई 1998 भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे. नो फर्स्ट यूज. एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो. दुनिया की नाराजगी के बाद, इकोनॉमिक सेक्शन लगने के बाद, हर प्रकार की आर्थिक घेराबंदी करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में समझा कि 13 तारीख को दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को बता दिया हम चुकने वाले लोग हैं. जब आप एक देश के रूप में मजबूत होते हैं, आप सबके साथ शांतिपूर्ण रह भी सकते हैं. महाराष्ट्राच्या राजकीय मळार चर्चेत आशिल्ल्या सत्ता संघर्षाचेर सर्वोच्च न्यायालयात आयज महत्वाचो निवाडो दिला. एकनाथ शिंदे हांचे सयत 16 आमदारांच्या अपात्रताये विशीं विधानसभा अध्यक्ष निर्णय दितले अशें सर्वोच्च न्यायालयान स्पश्ट केलें, जाचे कारणान शिंदे सरकारा वयले संकश्ट थोड्या वेळा खातीर तरी ना जाला. माझी जसं मी तुम्हाला म्हटलं की मी एक नैतिकता मला असं वाटलं की ज्यांना सगळं काही देऊन सुद्धा हापापलेली लोक ही माझ्यावरती अविश्वास ठराव आणणार आणि त्यांच्या हापापलेपणाने मी पुरेसा पडू शकत नाही, कारण आणखीन काय देणार. तर अशा लोकांनी माझ्यावरती अविश्वास ठराव दाखवणं हे मला मंजूर नव्हतंच. ते मंजूर नाही, मी कदापि ते मान्य करणार नाही. म्हणून मी राजीनामा दिला. जसा मी एका क्षणाचाही विलंब न करता राजीनामा दिला, तसं एवढा आता सर्वोच्च न्यायालयाने फटके दिल्यानंतर जर थोडी तरी नैतिकता मुख्यमंत्र्यांच्या आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या अंगी शिल्लक असेल तर त्यांनी जसा मी राजीनामा दिला तसा राजीनामा द्यावा आणि निवडणुकीला सामोरे जावं. नैतिकतेचा विषय तुम्ही सांगू नये, कारण तुम्ही खुर्ची करता विचार सोडला आणि एकनाथ शिंदेंनी विचाराकरता खुर्ची सोडली. ते सत्तेमध्ये होते आणि ते विरोधी पक्षासोबत आमच्यासोबत आले.
त्यामुळे नैतिकतेचं बोलण्याचा कुठलाही अधिकार, नैतिक अधिकार तुम्हाला नाही. उद्धवजी, तुमच्या लक्षात आलं होतं, तुमच्याकडे नंबर नाही, तुम्ही हारणार आहात, लोक तुम्हाला सोडून गेले आहेत. त्यामुळे त्या लाजेपोटी आणि त्या भीतीपोटी तुम्ही त्या ठिकाणी राजीनामा दिला. त्यामुळे विनाकारण त्याला नैतिकतेचा मुलामा चाडवण्याचा प्रयत्न करू नका. एकनाथ शिंदेंनी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण आज त्यांच्या नियुक्तीवर पूर्ण शिक्कामोर्तब सर्वोच्च न्यायालयाने या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि आम्ही सरकार जे स्थापन केलं पूर्णपणे कायदेशीर घटनात्मक बाबींची काळजी घेऊन केलंय. पूर्णपणे त्याच्यामध्ये हेड काउंट झाला, ते सगळे तुम्ही साक्षीदार आहात. आणि म्हणून राजीनामा देण्याशिवाय काही दुसरा काय पर्याय होता. आणि नैतिकतेच्या ज्या काही गोष्टी इथे सुरू झालेल्या आहेत, तर त्या बाबतीमध्ये देवेंद्रजी म्हणालेत की त्यावेळेस मॅन्डेट लोकांनी जनतेने कुणाला दिलं होतं. कारापूर सरवण पंचायत वाठारात येवपी वाठादेव गांवांतल्या रस्त्यावयलो साको मोडपाक पावला. ह्या साकवाच्या धडेची मोडतोड जावन साकवापना भुयारा प्रमाण एक व्हडलें बीळ तयार जाला. पावसाळ्या पयलीं ह्या साकवाची दुरुस्ती जर केली ना जाल्यार साकव कोसळपाचो धोको आसा अशी भिरांत थळावे लोक उक्तायतात. हांव सद्याक कारापूर सरवण पंचायत वाठारांतल्या वाठादेव ह्या गांवांत आसा. वाठादेव गांवांत वचपाक एक रस्तो आसा. ह्या रस्त्याचेर एक साकव मेळटा. हो साकव सद्या मोडपाच्या अवस्थेंत आसा. ह्या साकवाची धडा कोसळ्ळ्या. तशेंच साकवापना एक भुयारा सारकें व्हडलें बीळ पडलां. पावसा पयलीं ह्या साकवाची दुरुस्ती केली ना जाल्यार हो साकव कोसळपाचो धोको आसा. तशी भिरांतय थळावे लोक उक्तायतात. खेळ खेळटाना आणि खेळा उपक्रमांनी वांटेकार जाताना तरणाट्यांनी तांच्या फुडाराचोय विचार करपाक जाय. गोंयांत बरे क्रिकेट खेळगडे तयार केल्या जे आतां राष्ट्रीय पावंड्यार तशेंच सद्याक चालू आशिल्ल्या IPL सामन्यांनी खेळटात अशें म्हणीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान भारतीय जनता युवा मोर्चा वतीन आयोजीत केल्ल्या खासदार चषकाचे उक्तावण केले. राज्यांत राष्ट्रीय खेळाचे आयोजन जाता जातूंत थळाव्या खेळगड्यांची लेगीत वांटेकार जावप तांचे म्हत्वाचें आसा अशें म्हणीत गोंयच्या खेळा संघटनांनी पंगडाक प्रशिक्षण दिवन खेळांनी वांटेकार जावपाची सुचोवणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. नंतर भाऊन सांगता आसतना सांगलें की खासदार चषक ही संकल्पना मोदीजींची आसा. आयच्या देशाचो तरणाटो हो फिट आसचो, तो ग्रावंडाचेर खेळचो, तो मोबायलाचेर खेळचो न्ही. आनी तो ग्रावंडाचेर खेळपाक जाय म्हणून तर खासदार चषक आणि खासदार चषकाच्या निमित्तान क्रिकेट आसतली, व्हॉलीबॉल आसतलो, फुटबॉल आसतलो, कबड्डी आसतली, लंगडी आसतली, वेगवेगळे खेळ त्या निमित्तान भुरगे फिट उरचे ही संकल्पना माननीय मोदीजीची आसा. आनी ताकाच लागून आमी खासदार चषक खेळयता. आज आमी क्रिकेट खेळयता. क्रिकेटीच्या निमित्तान आमी पळयता की गोंयांतले तरणाटे फुडें वयचे हो आमचो उद्देश आसा, ध्येय आसा. आयज पर्यंत गोंयांतले आयन खान हो इंटरनॅशनल टीमींग दुबय ह्या टीमी खातीर खेळटा. आमचो स्वप्नील अस्नोडकर जो आमचो खुद्द म्हापशांतलो आसा तो IPL खेळटा. सुयश प्रभुदेसाय RCB खेळटा आनी शायब जकाती हो चेन्नई टीमीक खेळटा. इतकेच न्ही तर हांवें सांगपाचो उद्देश इतकोच की उरलेल्या तरणाट्याक IPL आनी वेगवेगळ्या टिमींतले जेन्ना खेळपाचे पार्टिसिपेट जावपाची संद आज अवेलेबल आसा. क्रिकेटीच्या निमित्तान जे तरणाटे आज पार्टिसिपेट जाता तांचोय फुडार भविष्य खूब मोठो आसा. तांच्यांनी आपलो खेळ दाखोवचो. भाऊन सांगला त्या प्रमाणे प्रायजीस सगळ्यांकूच मेळटली अशें ना, पण तुमचें पार्टिसिपेशन हें आमच्या खातीर म्हत्वाचें आसत.
खेळटा खेळटा आमी आमच्या फुडाराचोय विचार करचो, खेळटा खेळटा आमी आमच्या भविश्याचोय विचार करचो, खेळटा खेळटा आमी आमच्या हेल्थाचोय विचार करचो, खेळटा खेळटा आमी आमच्या देशाचो आनी गोंयचोय विचार करचो. नॅशनल गेम्स आमी गोंयांत ऑर्गनायज करता येता त्या ऑक्टोबरांतल्यान. नॅशनल गेम्सच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना आमी जवळपास 40 ते 42 खेळ आमी गोंयांत खेळयतले जाल्यार त्या खेळांनी आमी कितले जाण पार्टिसिपेट जातले. म्हज्या सगळ्या एसोसिएशनाक म्हजें आव्हान आसा की प्रत्येक हातूंतल्यान गोंयची टीम वयची, प्रत्येक एसोसिएशनान प्रयत्न करचे की हाज्या खातीर वेगवेगळी एसोसिएशन गोंयांत जवळपास 24 काय 25 एसोसिएशन आसा. ह्या सगळ्यांनी जर प्रयत्न केले जाल्यार गोंयचो प्रत्येक तरणाटो नॅशनल गेमीन खेळोंक शकता. आनी खेळना सुद्धा जर आसत जाल्यार नॅशनल गेम पळोवपाची संद आयुश्यान परत मेळची ना. कारण केन्ना तरी चुकून ही राज्यांत आयोजन करपाचें आयोजन आमकां मेळ्ळा. म्हणून मोठ्या प्रमाणात आमी व्हॉलंटियर जातले, पळोवपाक वयतले, पार्टिसिपेट जातले, गेमी खेळटले. ही संद आमी चुकोवची न्ही. म्हणून म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी नेटान ह्या सगळ्या हातूंत पार्टिसिपेट जावचे. आदिवासी लोकांचेर वर्सान वर्स अन्याय जायत आयला, पूण तांणी ह्या अन्याया विरोधात लढत दिवपाक जाय अशी उर्बेभरीत उतरां शेतकी मंत्री रवी नायकान काडली. 8व्या अखिल गोंय आदिवासी खेळ महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्या निमतान मंत्री उलयताले. ह्या वेळार खेळा मंत्री गोविंद गावडे तशेंच अर्जुन एवॉर्डी ब्रुनो कुतिनो थंय हाजीर आशिल्ले. आदिवासी खेळ मुखार हाडपा खातीर महत्वपूर्ण अशें कार्य करीत आसा. गोंयचे खेळा मंत्री गोविंद गावडे आनी बाकी सगळे डायरेक्टर सगळे आमचे सरकारी अधिकारी हांगा हजर आशिल्ले सगळे पत्रकार आनी तशेंच तुमी माणकुली बरी. हांव पळयतालो उदोळच्यान सकाळच्या मुखार तुमी वताक रावल्या आनी ताका लागून आमी चड उलोवपाक येयना. कित्याक तुमी सगळी स्पोर्ट्सांत म्हाका खात्री आसा ही संदी आमकां मेळूं नाशिल्ली आनी ही संदी आज तुमकां मेळ्ळ्या. आमच्या आज्या पणज्या मेळूं ना, आमकांय तितलें मेळूं ना. आपण आमी आशिल्ले, हांव नॅशनल प्लेयर, पूण एक जीद हांव म्हागेले आशिल्ली की सामको एक हेणें डिसिप्लीन शिस्त हे भुरग्यांनी बाळगूंक जाय. आनी प्रत्येकान भुरग्यांनी आपूण फुडें कशें वतले, आपले घराचे कुटुंबाचें नांव कशें करतले हें म्हत्वाचें आसा. तेन्ना सगळ्यांनी तुमी तुमचे आज्या पणज्याक आवय बापायक सगळ्यांक दोळे मुखार दवरून तुमी फुडें वचपाक जाय. ही संदी आमकां मेळुशे. आयज तुमकां ही संदी आमचे मंत्र्यान ही दिल्ली आसा आनी वेगवेगळे तरेचे स्पोर्ट्स घडोवन हाडटा आनी ताणें अशेंच घडोवचें. कित्याक तोय यंग आसा, ताणें ताका स्विमींग पुलाची बी आसा ते वचून आतां स्विमींगाचे ताणें हें करचें हांगा आसा आमकां स्विमींग पुलाक हें करपाचें स्पोर्ट्स हेचेर आमच्या स्विमींग पुलाची हेतू स्विमींगाचें कॉम्पिटिशन करचें आनी स्वता ताणें पयलीं भाग घेवचो. कित्याक बरो फीट आसा तुमी सगळीं फीट आसची आनी हांव तुमकां आयची आजी दिसा ह्या हांगा भाग घेवचो तुमकां परबीता आनी अशीच तुमी मातशी वता रावची पडली. तुमकां शेकड्यार वर्सां पर्यंत वताकच रावल्ले आसा. आतांय आमी मातशी वता रावात आनी फुडें वसात तुमकां दिशा दवरात की आमी फुडें कितें तरी जातली. आमचे शेकडो वर्सां अन्याय जाला, ह्या अन्याया विरुद्ध आमी लडटली. थँक्यू. धन्यवाद. पाकिस्तानाचे आदले प्रधानमंत्री इम्रान खान हांकां मंगळारा इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या भायर अटक केल्या उपरांत पाकिस्तानात तणावाचें वातावरण निर्माण जालां. तिडकल्ल्या इम्रान खान समर्थकांनी जायत्या शारांनी हिंसक निदर्शनां केल्यात. ते खातीर राजधानी इस्लामाबाद कलम 144 लागू केला. तशेंच ट्विटर सयत सगळ्या सोशल मिडियाचेर बंदी घातल्या.
इंटरनेट सेवाय बंद केल्या. सुमार 4000 समर्थकांनी लाहोरांतल्या सर्वोच्च कमांडराच्या अधिकृत घराचेर हल्लो केलो. पुलिसांच्या वाहनांक उजो लायलो. एकंदरीत पाकिस्तानात तणावाची परिस्थिती निर्माण जाल्या. मेरी शक्ल देख लो आसिम मुनीर, ये चौकी मैंने जलाई है, ये चौकी मैंने जलाई है। पाकिस्तान के फौज से मोहब्बत करता था, ये जांच मैंने जलाई है। इंशाल्लाह तुझे होना चाहिए था भारत की सरहदों में, मगर तू हमारे खिलाफ आ गया है। आसिम मुनीर तू दल्ला है, वायरल करो इसको, मेरी शक्ल देख लो। नहीं कोई पॉजिटिव नहीं होगा, कोई पॉजिटिव नहीं होगा। तर हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.